नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सुरवेक प्रयात आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मॉरिशसच्या प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामकुलाम हांच्या मदीं जाली द्विपक्षीय बसका. वाराणसीत जाल्ल्या कार्यावळीत कांय कबलातींचेर जाल्यो सयो. नेपाळांत जाल्ल्या हिंसक आंदोलना उपरांत आदल्यो न्यायमूर्ती सुशीला कार्की हांचे कडेन अंतरीम सरकाराचो फुडार दिवपाचो प्रस्ताव. भारत नेपाळ विमान सेवा जाल्या सुरू. उर्जा ही मानवी उदरगतीची मुळावी गरज. अक्षय उर्जा कार्यशाळेत केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी घेतलो वांटो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी परवरेंत आयोजीत केल्ल्या विवेकानंद भवनाचे जाले उक्तावण. केंद्रात सुरू आशिल्ल्या कार्याची मुखेलमंत्र्यांनी केली तोखणाय. आणि आशियाई करंड क्रिकेट सर्तीत दुबयत जाल्ल्या खेळात भारतान UAE पंगडाक 9 गड्यांनी हारोवन केली बरी सुरवात. आणि आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज मॉरिशसचे प्रधानमंत्री रामकुलाम हांच्या वांगडा द्विपक्षीय भासाभास करपा खातीर वाराणसीत पावल्यात. मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तशेंच नवीन चंद्र रामकुलाम हांकां विमानतळाचेर येवकार दिलो. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ह्यो लेगीत ह्या वेळार हजर आशिल्ल्यो. दोनूय फुडाऱ्यांक शिष्टाचारा प्रमाण मानवंदना दिवपाची कार्यावळ जाली. ते उपरांत दोनूय फुडाऱ्यांनी रोड शोत वांटो घेतलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामकुलाम हांच्या मदीं वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली. वाराणसीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि मॉरिशसचे प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामकुलाम हांच्या मदीं आयज वेगवेगळ्या विशयांचेर भासाभास जाल्या उपरांत दोनूय देशां मदीं कांय कबलातींचेर सयो जाल्यो. भारतान मॉरिशसा खातीर खासा अर्थीक पॅकेज जाहीर केल्या. भारत आनी मॉरिशस ह्या देशां मदीं थळाव्या चलनांत वेव्हाराक चालना दिवप, भारताच्या मजतीन मॉरिशसांत पशु रुग्णालय उबारप, राजमार्ग निर्मिती खातीर अर्थसहाय्य दिवप ह्या सारकिल्ल्या विशयांचो आस्पाव आसा. दोनूय फुडाऱ्यां मदीं जाल्ल्या चर्चे उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामकुलाम हांणी जोड पत्रकार परिशद घेवन दोनूय देशांची भागीदारी म्हळ्यार एक कुटुंब आशिल्ल्याचे अधोरेखित केले. भारत पूरी तरह प्रतिबद्ध है. इंडिया हैज ऑलवेज स्टूड एट द फर्स्ट रिस्पॉन्डर and a net security provider in the Indian Ocean region. मॉरिशस के कोस्ट गार्ड शिप का रिफिटिंग भारत में किया जा रहा है. उनके 120 ऑफिसर्स को भारत में ट्रेनिंग भी दी जा रही है. आज हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता संपन्न किया गया है और अगले 5 वर्षों तक EEZ का ज्वाइंट सर्वे नेविगेशन चार्ट्स और हाइड्रोग्राफिक डेटा में आपसी सहयोग करेंगे. एक्सेलेंसी, इंडिया एंड मॉरिशस आर 2 nations, but our dreams are and destiny are one. In education, in energy, in infrastructure, in health services, in education, the Ayurvedic Center will also be an exceptional one. Thanks to your blessing, Prime Minister.
And so we are moving on, and the timing has enabled us to deliver tangible outcomes. It will allow us to deliver tangible outcomes. And we had the privilege, as you know, of welcoming Prime Minister Narendra Modi for our 57th anniversary of independence. And during this visit, it is during this visit that Modi ji elevated our bilateral relations to a higher level with the Mauritius-India joint document on enhanced strategic partnership. I'm glad now to affirm that our ties now have entered an even more dynamic and forward-looking phase. भारताच्या भेटेर आयिल्ले मॉरिशसाचे प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम हांच्या भारत भेटेची विदेश मंत्रालयाचे सचिव विक्रम मिस्त्री हांणी पत्रकार परिषदेत अधिक माहिती दिली. आज वाराणसी में प्रधानमंत्री जी की बैठक हुई, प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी के साथ. आज की जो बैठक हुई उसके अलावा ये जो 8 दिन की यात्रा है, इसके दौरान डॉक्टर रामगुलाम अयोध्या में राम मंदिर जाएंगे, तिरुपति भी यात्रा करेंगे और इसके पश्चात नई दिल्ली आएंगे, जहां पे यात्रा समाप्त होगी. नई दिल्ली में वे महामहिम राष्ट्रपति जी से मुलाकात करेंगे और राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे. 16 सितंबर को ये यात्रा समाप्त होगी. नेपाळात जाल्ल्या हिंसक आंदोलना उपरांत निर्माण जाल्ल्या अराजक परिस्थितीत नेपाळचे व्हड लुकसाण जाला. आतां मेरेन 300 परस चड लोकांक मरण आयला जाल्यार 1000 परस चड लोक जखमी जाल्यात. अजूनय बारीक सारीक घडणुको सुरू आसात. तिडकल्ल्या नेपाळी तरणाट्यांनी संसद भवन, प्रधानमंत्र्यांचे निवास आणि हेर कांय सरकारी कार्यालयां लासून उडयल्यात. सध्या नेपाळ लष्करान देशाची सुत्रां हातात घेतल्या. आदले न्यायमूर्ती सुशीला कार्की हांचे कडेन अंतरीम सरकाराचो फुडार दिवपाचो प्रस्ताव आसा. 8 सप्टेंबर सावन काठमांडूत निदर्शनां सुरू जाल्ली. ते उपरांत भारत आनी नेपाळ मजगती विमान प्रवाशी सेवा तात्पुरती बंद दवरिल्ली. ती आतां परतून सुरू जाल्या. एअर इंडिया आनी इंडिगो कंपनीच्या 4 विमानांनी उड्डाणां सुरू केल्या. नेपाळांत आशिल्ल्या भारतीयांक सादुरतायेची शिटकावणी विदेश मंत्रालयान दिल्या. नेपाळात उप्राशिल्ल्या अनिश्चित राजकीय घडणुकांच्या फाटभुंयेर आंदोलकांच्या एका पंगडान आदल्यो सरन्यायाधीश सुशीला कार्की हांकां नेपाळाचे नवे प्रधानमंत्री म्हणून जापसालदारकी घेवची असो प्रस्ताव मांडला. त्या उपरांत प्रतिक्रिया उक्तायतना कार्की हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या प्रती आदर उक्तायलो. भारताकडल्यान सेगीत मेळत आशिल्ल्या फाटबळा खातीर तांणी भारताची तोखणाय केल्या. भारत आनी नेपाळ हांचे मदले संबंद घटमूट जातले अशें सुशीला कार्की हांणी म्हळें. मैं तो मोदी जी को तो नमस्कार करती हूँ. पहले आई हैव गुड इम्प्रेशन अबाउट मोदी जी. दूसरी बात ये है, अभी हमारा ये नाम प्रपोज किया गया है, अभी हमारा कोई फिक्स नहीं है. अभी कोई फिक्स नहीं है, कल चेंज भी हो सकता है. हम नहीं कह सकते कि कल हमारा ही हो रहा है, ये हम नहीं बता सकते हैं. हम लोग बातें करेंगे कि जब इंटरनेशनल मामला होता है, जब 2 देश के बीच का मामला होता है, उसमें तो कुछ लोग बैठ करके एक पॉलिसी बनाकर ना बोला जाता है. इसलिए अभी आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विथ इंडियन लीडर्स. भारत वेंचणूक आयोगान नवी दिल्ली सखोल मतदार वळेरी फेर तपासणी म्हळ्यार SIR मोहिमेचो नियाळ घेवपा खातीर सगळीं राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांच्या मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यांची परिशद आयोजीत केल्या. परिशदेचे उक्तावण मुखेल वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हांच्या हस्तुकीं जालें. वेंचणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आनी विवेक जोशी हे लेगीत हजर आशिल्ले. बिहारचे मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी वळेरीची फेर तपासणी करपाचो अनुभव, धोरणां आनी सर्वोत्तम पद्दती हांचे सादरीकरण केलें. घेवया एक ल्हानसोच विसव. कोई भी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ लड़कर ही जीती जा सकती है, अत्याचार सहकर नहीं.
It's called taking back and not stealing. You robbed money from a country. We are just taking back what is ours. वो आजाद है, उसे पकड़ना तुम लोगों के बस की बात नहीं है। वो हवा का झोंका है जो तुम्हारी नाक के नीचे से निकल जाएगा। वंदे मातरम! भारत है हर रविवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर। उपरांत येवकार पळोवया मुखावेली खबरो। ऊर्जा ही मानवी उदरगतीची मुळावी गरज आसा। आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंतली दरेक गजाल उर्जेचेर आदारून आसता। ताका लागून तंत्रगिन्यानाची उदरगत आनी अर्थीक वाड उर्जेचेर अवलंबून रावप आनीक वाडला अशें केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी म्हळां। बुधवारा नवी दिल्लीत अटल अक्षय उर्जा भवन संकुलात आयोजीत केल्ल्या नवे आनी नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय आनी आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी हांच्या जोड पालवान आयोजीत केल्ल्या वितरीत अक्षय उर्जा कार्यशाळेत मंत्री नायक उलयताले। उर्जेची वाडटी मागणी मतींत घेवन आर्विल्ले उपक्रम चालीक लावप गरजेचे थारतले अशें मंत्री नाईक हांणी सांगले। 2030 मेरेन भारतान 500 गिगावॅट अक्षय उर्जेची तांक निर्माण करपाची मोख दवरल्या अशें मंत्री नायक हांणी सांगले। गोंयांत 31 ऑक्टोबर ते 2 नोव्हेंबर मेरेन मुरगांव फॉर्म्युला फॉर रेसिंग सर्त आयोजीत केल्या आनी ते खातीर सरकार सुमार 52 कोटी रुपया खर्च करतले अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगले। आंतरराष्ट्रीय खेळाक केंद्र करपा खातीरचो हो एक यत्न आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळें। बुधवारा पणजेंत आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत ते उलयताले। ह्या वेळार आमदार संकल्प आमोणकार, माहिती आनी प्रसारण सचिव SL गील आनी EAGचे CEO अश्विन चंदू, अखिलेश रेड्डी आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। The host for the round 4 of the 2025 Indian Racing Festival. This is a landmark occasion for the Goa and remembered as a turning point in the way we may showcase our state to the world. Goa has always been meeting point for the culture, traditions and ideas. In recent years, and we have consequently expanded our role as a destination not only for the leisure and culture, but also for the major national and international event. The International Film Festival of the India has given the Goa as a special place in the world of cinema. And our festival as the convention attracted the visitors from all the part of India and abroad. With the announcement of the Goa Street Circuit, and we are now adding the international motorsports to this growing portfolio. स्वामी विवेकानंद यांची एक मानव सेवा हीच ईश्वर सेवा हे तत्व जाणून 7 जानेवारी 1972 या दिसा कन्याकुमारी स्वामी विवेकानंद केंद्राची स्थापणूक जाली। फाटली 53 वर्सां हे केंद्र मनीस निर्माण आणि राष्ट्र पुनरुद्धार हो मंत्र घेवन देशभर कार्य करीत आसा। गोंयांत लेगीत संस्कार वर्ग, योग वर्ग, युवा शिबिरां ह्या सारकिल्ल्या माध्यमांतल्यान केंद्राचे कार्य नेटान सुरू आसा। केंद्राच्यो ज्येष्ठ कार्यकर्ती शुभावती भोबे हांणी ह्या केंद्रा खातीर वास्तू समर्पित केल्या। त्या वास्तूचे नूतनीकरण करून तांकां विवेकानंद भवन आनी सभाघराक एकनाथजी सभाघर अशें नांव दिलां। ताचे उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जालें। ह्या कार्यावळीक पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। निर्माणातून भारत निर्माण, जोपर्यंत मनुष्य निर्माण होत नाही तोपर्यंत भारत निर्माण काही होणार नाहीये। आपण आपल्या शेजारी राज्याची आज स्थिती बघतोय, नेपाळमध्ये काय स्थिती झालेली आहे ते आपल्या प्रत्यक्षात आज समोर आहे। म्हणजे का, म्हणजे नेपाळमध्ये स्थिती अशी का आली आणि कोणी घडवून आणली? जेनसेट याच्या तरुणांना, म्हणजे आपल्या देशामध्ये त्यासाठी आपल्याला कित्येक म्हणजे स्वामी विवेकानंदांचे विचार आपल्याला प्रेरित करतात आणि त्यासाठी आपण राष्ट्र निर्मितीसाठी पुढे जात असतोय। आपल्याला देशाला असा महान इतिहास आहे, कितीतरी विचारवंतांचा इतिहास आपल्याला लाभलेला आहे। म्हणून तर आपल्याला सातत्याने अशा पद्धतीने या विचाराने प्रेरित ठेवण्यासाठी स्वामी विवेकानंदांचं कार्य हे सातत्याने अशा पद्धतीने प्रेरित राहील। परवरीचे आमदार आणि पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांचे लेगीत ह्या कार्यावळीत उलोवप जालें। आज विश्व बंधुभाव दीस आणि त्या दिसकरण केल्ल्या इमारतीचे नाव विवेकानंद भवन जावप ही खोशयेची गजाल। तशेंच हॉलाक एकनाथजी सभागृह अशें नाव दिल्ल्यान ज्या एकनाथजी रांडे हांणी केंद्र स्थापन केल्ले तांचो भोवमान जाल्लो आसा।
केंद्राची एक सिनियर वांगडी शुभावती बोबे जी आज आमच्या बरोबर हांगा उपस्थित ना म्हणल्यार आमी म्हणपी शुभिताई हांणी ही इमारत केंद्राक समर्पित केल्ली आसा. आमच्या समाजान अशी दानशूर मनशां आयज आसात म्हणून थोर मनशांचे विचार आनी कार्य नव्या पिळगेक सांगपाक सोंपें जातात. आतांच्या जगान अशे निस्वार्थी कार्यकर्ते मेळप खूब कठीण आसा. पूण शुभितायेन आपल्या निर्णयान विवेकानंदाचे विचार मुखार व्हरपाक वाट करून दिल्ली आसा आमकां सगळ्यांक. हांव तांची तोखणाय करता आनी कारण संपूर्ण जागे सकट तांणी ही इमारत केंद्राक दान केल्ली आसा. कोटी तीर्थ कॉरिडॉर प्रकल्पा खातीर सरकारान घेतिल्ल्या फुडाराचे कुमारजुवेचे आमदार राजेश फळदेसाय हांणी मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे उपकार मानले. पणजेत आयोजीत केल्ल्या पत्रकार परिशदेत फळदेसाय हांणी दिवाडेंतल्या पोरन्या सप्तकोटेश्वर देवळाचें संवर्धन करपाचो सरकाराचो निर्णय तोखणाय करपासारको आसा अशें म्हळें. हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याचें खरोखरच जितलें आमी अभिनंदन करता तितलें कमी. कारण आमकां दिसतालें सदांच की आमी केन्ना नाल्यार केन्ना तरी आमी सप्तकोटेश्वर टेम्पल आमी बांदतलेच म्हणून. पूण जेणे करून एक असो टायम येवंक जाय आनी आमचो मुख्यमंत्री हो डिसिजन मेकर आसा. तो डिसिजन घेवपाक केन्ना फाटी ना. पूण जाणून घेवन तेणी एक कमिटी सुद्दां तयार केल्ली आसा. कमिटीचें डिसिजन कशें जालें, जी 1000 टेम्पलां आसलेलीं त्या 1000 टेम्पलां भितर सगळींच 1000 टेम्पलां बांदूंक शकना. तितूंत भितरले हे सप्तकोटेश्वर आमचे जे कोटी तीर्थार आसा हे टेम्पल बांदपाचो तेंच्यांनी निर्णय घेतलो. सो कमिटीचें आमी अभिनंदन करता. कारण मुख्यमंत्र्याच्या लिडरशिपीचेर इतलें एक आज एक बरें काम आमकां करून सगळ्यांक आमी एक आनंदाचे म्हाज्या मतदारसंघात उत्साहाचो एक आज आनंद जाल्लो आसा. कोकण रेल्वे युजर्स कन्सल्टेटिव्ह कमिटीची बसका आयज उतोर्डा हांगा जाली. समितीचे अध्यक्ष कारवारचे खासदार विश्वेश्वर हेगडे काखारी हांच्या अध्यक्षतेखाला जाल्ल्या ह्या बसकेत कोकण रेल्वेचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि अध्यक्ष संतोष कुमार झा, दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विरिएटो फेर्नांडीस आणि राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट टाणावडे हाजीर आशिल्ले. समितीचे हेर वांगडी आणि कोकण रेल्वेचे वडील अधिकारी हांच्यांनी ह्या बसकेत वांटो घेतिल्लो. वेगवेगळ्या विशयांचेर हे बसकेत भासाभास जाली. खबरापत्रात आता घेऊया एक ल्हानसोच विसव. ये सिर्फ खेल नहीं, ये है भारत का जज्बा. वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय 4 meters. जहां हर चौका, हर छक्का बनता है जश्न का हिस्सा. जहां गोल्ड सिर्फ मेडल नहीं, हर भारतीय का सम्मान बन जाता है. हर खेल, हर खिलाड़ी एक ही प्लेटफॉर्म पर. लाइव मैच, डीप एनालिसिस और खास इंटरव्यूज. भारत के हर कोने से हर खिलाड़ी तक, हर खेल प्रेमी के दिलों की धड़कन. डीडी स्पोर्ट्स, देश का संपूर्ण खेल चैनल. विसावपरांत येवकार पळोवया मुखावेली खबरो. भारतान स्वित्झर्लंड आणि पाकिस्तान ह्या दोनूय देशांचेर अल्पसंख्याकांच्या मुद्द्याचेर खर उतरांनी टिका केल्या. भारतान एकवटीत राष्ट्र संघटनेच्या मानवाधिकार परिशदेत पाकिस्ताना आड खर उतरांनी आतंकवादाक तेंको दिल्ल्या खातीर टिका केल्या. संवसारीक सुरक्षते खातीर पाकिस्तान आणि स्वित्झर्लंड आतंकवादाक दीत आशिल्ल्या प्रोत्साहना खातीर भारतीय प्रतिनिधी तिडक उक्तायली. Mr. President, we would also like to respond to the surprising, shallow and ill-informed remarks made by Switzerland, a close friend and partner. As it holds the UNHRC presidency, it is all the more important for Switzerland to avoid wasting the Council's time with narratives that are blatantly false and do not do justice
to the reality of India. Instead, it should focus on its own challenges such as racism, systematic discrimination and xenophobia. As the world's largest, most diverse and vibrant democracy, with a civilizational embrace of pluralism, India remains ready to help Switzerland address these concerns. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आयज मुंबईतल्या गेटवे ऑफ इंडिया कडल्यान भारतीय संरक्षण दळातल्या बायला अधिकाऱ्यांच्या विश्व परिक्रमा मोहिमेक 5वो बावटो दाखयलो. ह्या अभियानाचे खाशेलपण म्हळ्यार ताचे पुराय नेतृत्व बायलांकडे आसा. तातूंत भारतीय नौदळाची 1, लष्कराच्यो 5 आनी हवाई दळाच्यो 4 बायला अधिकारी वांटो घेतात. आपल्या पुराय मोहिमेंत हो पंगड संवसारभरांतल्या महासागर आणि धोकादायक उदकास्रोतांतल्यान 26,000 नॉटिकल मैल प्रवास करतले. लष्कराच्या त्रिवेणी ह्या नौकेवेल्यान ही मोहीम सुरू आसतली आणि तिचो कालावधी 9 म्हयने आसतलो. ह्या खातीर ह्या बायलांनी खर अशें 2.5 वर्सांचे प्रशिक्षण पुराय केला. विज्ञान, खेळ, संरक्षण आणि राजकारण ह्या सगळ्या वाठारांत बायलां नेतृत्व करता ह्या विशीं संरक्षण मंत्र्यांनी तोखणाय केली. शीम पलतडच्यान जावपी तस्करी आणि हवाला रॅकेटांत आस्पावीत जाल्ल्या 6 दुबावितांक पंजाब पुलिसांनी ताब्यांत घेतल्या. पिस्तुलां आणि शस्त्रां तशेंच 585,000 कोटी रुपयांची घुवळी वखदां हस्तगत केल्या. ही टोळी गोंया सयत हेर राज्यांनी घुवळी वखदांचो व्यापार करताली असो दुबाव पंजाब पुलिसांनी उक्तायला. पंजाब पुलीस अधिकारी गुरप्रीत सिंग हांणी ह्या कारवाये विशीं अदीक म्हायती दिली. छह सोफिस्टिकेटेड पिस्टल रिकवर हुए हैं, जिनमें एक ग्लॉक है 9mm का, 3 PX5 हैं 0.30 बोर के, एक 0.32 बोर का पिस्टल है और एक 0.30 बोर का और सोफिस्टिकेटेड पिस्टल मिला है. इसके अलावा 5,75,000 जो है ड्रग हवाला और आर्म्स हवाला उसको कह सकते हैं, जो स्मगलिंग हवाला में उसको जो राइट वर्ड होगा वो बरामद हुआ है. इसमें प्रगट सिंह, एक जो वहाँ तारा सिंह तरन तारण का रहने वाला है, वो चक्की का काम करता अपने गांव में, उससे 2 पिस्टल पहले बरामद किए. उससे प्रोफेशनली सारी जो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई गई. अजयवीर और करणवीर और श्रीराम, ये 3 लोग उसके बाद पकड़े हमने. और उसके बाद जो मेन आदमी है महकप्रीत एलियस रोहित, उसको इस केस में नामजद किया गया. वो पंजाब से फरार हो गया और काफ़ी प्रोफेशनल और मेहनत करके उसको गोवा से गिरफ्तार किया हमारी टीम ने. जय जगत हो संदेश दिवपी भूदान आचार्य विनोबा भावे हांच्या जयंती निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांकां आर्गां ओंपल्या. विनोबा भावे हांच्या कार्याची तुस्त करतना प्रधानमंत्र्यांनी भारताच्या आध्यात्मीक, सामाजीक आणि राजकीय मळार भावे हांचें योगदान मोलादीक आसा अशें सांगलें. गांधीवादी आदर्शाचो देशभर प्रसार करीत उपेक्षितांक सक्षम करपा खातीर तांणी आपली पुराय जीण समर्पीत केल्या. तांच्या विचारांतल्यान देशाक सदांच प्रेरणा मेळटा अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत म्हळें. स्वामी विवेकानंदांनी 1893 वर्सा शिकागोत आयोजित केल्ल्या जागतीक धर्म संसदेत केल्ल्या उलोवपांत आयज 132 वर्सां पुराय जाल्यात. अमेरिकेंतल्या म्हज्या भावा भयणांनो ह्या उतरांनी हे इतिहासीक भाशण संवसारीक पावण्यार एकचाराचो संदेश दिवन गेला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हे खातीर समाज माध्यमां वरवीं आपली भावना उक्तायल्या. हे उलोवप म्हळ्यार भारतीय संस्कृतीच्या आदर्शाचें संवसारभर दर्शन घडोवपी आनी प्रेरणा दिवपी आशिल्ल्याचें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या संदेशात नमूद केला. भारत आणि अमेरिका हांच्या मदीं प्रस्तावित व्यापारी कबलातींची उलोवपां प्रगतीच्या वाटेर आसात अशें केंद्रीय गोयल हांणी सांगलें. पटना हांगा आयोजीत केल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. कबलातीचो पयलो पावंडो नोव्हेंबर म्हयन्या मेरेन पुराय जातलो. 2025 फेब्रुवारीच्या म्हयन्यांत दोनूय राष्ट्रीय मुखेल्यांनी कबलात करपाचे निर्देश दिल्ले अशें गोयल हांणी म्हळें. ह्या कबलातीक लागून भारत आनी अमेरिका मदले व्यापार संबंद अदीक घटमूट जावपाचे हावेस उक्तायलो. किसानों को सहायता देना, किसानी क्षेत्र में जो उत्पादन है उसका फूड प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन करके, जैसे आज बिहार से मखाना न्यूजीलैंड, कनाडा और USA
तीनों विकसित देशों में बिहार की बेटी ने तैयार करके भेजने का साहस किया। जिस प्रकार से बिहार एक सांस्कृतिक प्रदेश भी है, बिहार की विरासत हम सबको गौरवान्वित करती है, उसी प्रकार से अब बिहार का एक एक युवा युवती उद्यमी बनेगा, अपने पांव पे खड़े होगा, नए रोजगार का सृजन, नए प्रयोग, नवाचार के साथ अपने आप को जोड़ेगा। विकसित भारत अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केल्ल्या संकल्पनेच्या आधारान हरियाणातल्या पानीपत वाठारांतलो दीपक शर्मा ह्या तरणाट्यान सायकली वेल्यान 4 धाम यात्रेक सुरवात केल्या। ऑपरेशन सिंदुराच्या यशा उपरांत 25 मे सावन दीपक शर्मा सायकलीन वचपाक भायर सरला। 3 म्हयन्या उपरांत तो गोंयांत पावलो। गोंयांत दूरदर्शनाकडे उलयतना तांणी आपल्या ह्या यात्रेविशीं अदीक माहिती दिली। आप जो इन 9 संकल्प को लेकर, जो इसमें से 5वां संकल्प है देश दर्शन, तो उसके तहत आप अभी 3 महीने से साइकिल पे घूम रहे हो, गोवा में पहुंचे हो, आपको कैसा लग रहा है? देखिए, मेरा बचपन से ही सपना था। पहली बात तो बताऊं, मैं जब वो देखता था ना समुद्र का किनारा, हमको बताया कि वो सूर्यास्त होता हुआ, वो नारियल के पेड़, ये ड्रीम था कभी मैं गोवा देखने जाऊंगा। और लेकिन मैं आज ना मुझे खुशी है, मैं गोवा खड़ा हूँ, लेकिन अपने पाँव पे चल के आया हूँ, साइकिल से चल के आया हूँ। और मुझे खुशी है इस बात की कि भाई मोदी जी के 9 संकल्प और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर मैं 4 धाम यात्रा पे हूँ, देश दर्शन के लिए निकला हूँ, जो उनमें 9 संकल्पों में से एक संकल्प है। मैडम, तो जैसे आपने बोला कि आप 4 धाम यात्रा कर रहे हो, तो आप अभी कहाँ जाके आए हो? मैं पानीपत से दिल्ली से फिर मथुरा वृंदावन होते हुए राजस्थान में एंटर किया। राजस्थान में द्वारकाधीश और 2 ज्योतिर्लिंग किए मैंने। वहाँ पर फिर सूरत से फिर आते हुए इधर महाराष्ट्र में वाजी से एंटर किया। महाराष्ट्र की हरियाली पहाड़ियों में से घूमते घूमते फिर मैं इधर गुजरात से महाराष्ट्र से फिर गोवा। ये आज 3 महीने हो गए। 25 मई को ही मैं निकला था और आज 25 अगस्त है और मैं गोवा में खड़ा हूँ, मेरा फेवरेट सिटी में खड़ा हूँ। आशियाई करंडक क्रिकेट सर्तीची सुरवात खूप बरी जाली। दुबयच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदानाचेर जाल्ल्या पहिल्या खेळात भारतीय पंगडान यूएई पंगडाक 9 गड्यांनी हारयले। यूएईन भारताक 58 धांवड्यांनी सोपी मोख दिल्ली। भारतान ती पॉवर प्लेत मेळयली। कुरुबावलो जिखून भारताचो मुखेली सूर्यकुमार यादवान पहिली गोलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो। यूएईचो खेळ 13.1 षटकात 57 धांवड्यो काडून सोंपलो। उपरांत भारतीय पंगडान 58 धांवड्यांचो खेळ खेळटना पहिल्या 2 षटकात 25 धांवड्यांचो पावंडो हुंपलो आणि हो खेळ जिखलो। आता पळोवयाचें तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 31.8 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24.6 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला। आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मॉरिशसचे प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम हांच्या मदीं जाली द्विपक्षीय बसका। वाराणसीत जाल्ल्या कार्यावळींत कांय कबलातींचेर जाल्यो सयो। नेपाळात जाल्ल्या हिंसक आंदोलना उपरांत आदल्यो न्यायमूर्ती सुशीला कार्की हांचे कडेन अंतरीम सरकाराचो फुडार दिवपाचो प्रस्ताव। भारत नेपाळ विमान सेवा जाल्या सुरू। उर्जा ही मानवी उदरगतीची मुळावी गरज। अक्षय उर्जा कार्यशाळेत केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी घेतलो वांटो। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी परभरेत आयोजित केल्ल्या विवेकानंद भवनाचे जाले उक्तावण। केंद्रात सुरू आशिल्ल्या कार्याची मुखेलमंत्र्यांनी केली तोखणाय। आशियाई करंडक क्रिकेट सर्तीत दुबयत जाल्ल्या खेळात भारतीय पंगडान यूएई पंगडाक 9 गड्यांनी हारोवन केली बरी सुरवात।
पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात। ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नाव आसा वेव्स। ह्या ॲपावर दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आणि दूरदर्शनाच्या नव्या तशेंच पोरण्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो। आणि इतलें खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।